ही झाडार मिरची आहा न्हू, ही झाडा वयली मिरची ही अशी झाडा वयली झाडारूच हें जाता. आनी उरल्या पळय तांबडी दिसता पळय ती सुकल्या उपरांत कंप्लीट काळी पडटा आनी धवी जाता. हे आतां एका झाडाकूय बी टोटली हें जालें. हे पावस जेन्ना पडला पळय हो आतां फाटल्या दिसांनी 10 दीस जाले पावस पडला पळय तेन्नाच्यान हें आमकां हें जालें चड मोठ्या प्रमाणान हें जाल्लें. ते फर्स्ट टायम जाला न्हू? हे फर्स्ट टायम जाला आनी अशी मिरची ही फर्स्ट टायमूच जाल्या. नाजाल्यार केन्ना अशी इतली मिरची येना. आतांचे हें आतां समज एक 20 किलो मिरची काडली जाल्यार भितरली बरी 5 किलो सुद्दां मिरची मेळना. आनी भितरली 50% आहा पळय ती कसल्याच कामाक यूज जायना पळय अशी परिस्थिती आतां ह्या वेळार जाल्ली आसा. आमी ZDO बिचोले कळयला तेंच्यांनी येवन पळयल्लें आसा. ZDO स्वता येवन पळयली. हांव एग्रीकल्चर डायरेक्टरा कडेन पयर गेल्लो. ते अधिकारी भावे मेवळे, डायरेक्टर म्हाका मेळोंक ना. तेंचे कडेन फोन करून हांव उलयलां. तेंच्यांनी आतां सांगलां की आमी ZDOक डायरेक्शन करता. आजून कांय मुवमेंट जावंक ना. म्हाजी तेंकां विनंती आहा सरकार म्हणून की आमी जे हे हांगासी गांवठी मिरचेची लागवड करता हे सगळे एक सामके गरीब परिस्थितीनसून हे सगळे वारये बिरये घडोवन हाडटात लोक. आनी हितूनसून व्हडलीशी मोठी मार्जीन मेळना पण आपली रोजी रोटी करपा खातीर हे सगळे लोक हे वारये करता. त्या खातीर सरकाराक म्हाजी विनंती आसा की हेजेर तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी खास करून मुख्यमंत्र्याक. कित्याक गेल्या पावसान आमकां अशीच बुट्टी येयल्ली आनी सगळ्या लोकांक जे लुकसाणी जाल्या तांकां थोडे थोडे कितें तरी आर्थीक दृश्ट्यान सरकारान सहकार्य केल्लें, हेल्प केल्लें. तशें आतांय बी हांव सरकाराक विनंती करतां आनी शेतकी मंत्री रवी बाबाक की हे जी मोठ्या प्रमाणान लुकसाणी जाल्या तेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी डायरेक्शन करून ह्या लोकांक आमच्या सगळ्यांक न्याय दिवचो अशी अपेक्षा करता. कितले जाण आसा शेतकार हांगासर आमचे हे 61 आहा, 61 जाण आहा. स्थानिक आमदाराक तुमी कळयल्या? हय, स्थानीक आमदाराक कळयल्लें आसा. स्थानीक आमदार ZDO कडेन उलयल्या आनी तेंची विजीटूय आसा स्थानीक आमदाराची. आमी तांकां रिक्वेस्ट केला तुमी पळोवचें प्रत्यक्षान म्हणून. हे कित्याक लागून जाला आसता एक्चुअली हे कित्याक एक्झॅक्ट म्हणजे कितें हो पावस पडलो पळय तेन्नाच्यान हें चड जालें. पयलीं पासून म्हणजे तशी कितें आसा 100% आमी मिरची काडली म्हणून 100% आमकां मेळनासलें. थोडी 20% वेस्टेजीस जातालीच. पण ह्या वर्सा परते जाले 20% मेळटा आनी 80% वेस्टेज जाता. उदका लागून म्हणटा, पावसाच्या उदका लागून? पावस पडल्या उपरांतूच हें जाला. पण जनावरांचो कितें आनी त्रास? कांय ना, जनावरां तशें मोर बीर आसा पण तो गांवठी मिरचे खातीर तिजो येना. बाकी अळसाणे हेज्या खातीर मोराचो बी त्रास आहा. तुमी खंय रावतात? खंयची शेती आनी ह्या मिरसांगांक कितें जाला? हांव मयां रावतां पाट्यार. आमी हांगा मुळा खाजनान आमी वारवे लायता हे शेतां. आनी आमकां जवळ जवळ म्हाज्या भुरगेपणान पासून आमी वारवे लायता. पूण अशी मिरसांग केन्नाच जावंक नासली. अंदूच्या वर्सा पळय हे मिरसांगाची हें जालां ते तशी मिरसांग केन्नाच जावंक नासली. आनी आतां कितें जालां, आतां सकयल पयलींची मिरसांग आहा पळय ती सगळी अशी कुसून काबार जाल्ली आसा. एका मागाक 10-10, 15-15 एका रोप्याक मिरसांग कुसल्या. आनी आमकां इतकी लुकसाण जातली अंदूच्या वर्सा की म्हाका दिसता तिसऱ्या वाट्यान सुद्दां आमकां मिरसांग मेळची ना. इतकी मिरसांग पिड्ड्यार जाल्या. कितली मिरसांगो तुमी काडटाल्यो? आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 40-50 किलो आमी मिरसांग विकताले आनी 40 किलो सुमार आमकां घरा खावपाक दिताले. आनी सोयऱ्या धाऱ्या मेळून 40 किलो म्हणजे जवळ जवळ 100-150 किलो सुमार मिरसांग आमी काडटाले. कितें आनी आतां ह्या वर्सा अंदू कितले पीक? अंदूच्या वर्सा आमकां जवळ जवळ 80 किलो सुद्दां मिरसांग मेळची ना. कितें पूण हेचें कारण खबर तुमकां कितें जालां? कारण म्हणजे कितें आसा, फाटल्या दिसांनी पावस पडलो पळय त्या पावसाच्या हेका लागून म्हाका दिसता अशी एक जाला पावसाच्या हेका लागून. नाल्यार अशें केन्नाच इतके म्हाज्या भुरगेपणान सुद्दां हांव रोंपे लायतालो पूण अशी केन्ना आमी मिरसांग हें करूंक ना. ही मिरसांग फर्स्ट टायम आमकां अशी मिरसांग पिड्ड्यार जाली. कितें काढली आता ते हात घालून गेली न्हू. 20 किलो काढले जाल्यार 5 किलो सुद्दां बऱ्यो मेळना. कसलो रोग मेळ्ळा? रोग आतां आमकां कशें कळटले? उदकाचे प्रॉब्लेम म्हणून कळना, साऱ्याचे प्रॉब्लेम म्हणून कळना, काय जमनीचे कांयच कळना.
शेतकी काय कोण पळोवंक बी येयल्ले? हय येत आसा न्हू एग्रीकल्चराचे येयले मागीर परत तेंचे दिसता हांगा गेलो पंचायत डायरेक्टरान थंयसून पळयलेले पूण ना अजून तेंच्यांनी काय कितें आमकां रिस्पॉन्स दिवंक ना. पूण हे अशें पयलीं फावट जालें काय पयलीं जालें? ना पयलीं आनी एकदां जाल्ले आनी इतले नासले हे फावट खूबच. तुम्ही पळयतात GNH. हस्ता पोस मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.